आज आमच्या देवस्थानात श्री ब्रह्मदेव देवस्थानात अत्यंत दुर्दैवी प्रकार घडला। सुमारे अंदाजे मध्यरात्रीच्या सुमारास आमच्या देवस्थानातली जी फंडविटी ती कोणीतरी अज्ञात चोरट्यान फोडल्या आणि त्याचबरोबर त्यांनी देवळातल्या भितर गर्भाकुडीनय वचपाचो प्रयत्न केला। हांव तेका लागून सरकाराकडे मागता की हे जे कोण चोर आहा किंवा ह्या चोरट्यांची जी टीम आहा त्या टीमीक 48 तासांच्या आत तत्काळ तांकां धरचे, कारण हे केवळ हांगाच फोडचे ना तर बाकीच्या कडेन फोडपाची शक्यता आहा। आम्ही जे देवस्थानाचे जे सगळे पदाधिकारी असतात किंवा गावातले जे लोक असतात ते ह्या बाबतीत जे कितें सहकार्य पोलिसांक जाय ते आम्ही करपाक आम्ही करतले तांकां। आणि हो जो कोण चोर आहा पळय हेका ताबडतोब धरपाक जाय, कारण हो चोर आहा पळय हो फुडतो चोर आहा आणि हो ह्या चोराक खूप प्लॅन करून हे कितें केल्लेले आहा अशें सध्या दिसून येता। हांव श्री वामनराव संतोबाराव देसाय देवस्थानचो उपाध्यक्ष नात्यान आज सकाळी फुडें अशी दुर्दैवी घटना घडली आणि ती म्हाका सकाळी फुडें आमचो जो क्लीन करपाक रामदास शेळकर म्हणून एक भुरगो येता रेग्युलरली तो स्वच्छ परिसर सगळो क्लीन करता। ताणें म्हाका जवळ जवळ 6:40 सुमार फोन केलो। हांवूय शॉकिंग जालो, झप्पर उठून कोण उलयता असो भाऊ रामदास उलयता अशें म्हणपाक लागलो आणि देवस्थानची फंडविटी फोडल्या म्हणून म्हाका सामको म्हाका शॉकिंग जालें। म्हाका गांवांत अरे इतले लागीं हें परिसर आमी सगळो गांव लागीं आसून सकाळी इतली घटना घडली कशी, तर अशें हांव इतलें अशें म्हणटा की सरकारी यंत्रणेक आमी नंतर पोलीस डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें, देवस्थान समितीक हांवें तेच्या पयलीं एक गोश्ट हांव नमूद करता की सगळे आमचे पंच सदस्य हेजे देवस्थान समितीचे सदस्य जे पळय आहा तांकां सगळ्यांक इन्फॉर्म केलें, ग्रामस्थांक कळ्ळें, सगळे जमून मागीर पोलीस यंत्रणेक आमी इन्फॉर्म केलें, ते आयले, त्यांनी तेंच्यो आपल्यो फॉर्मेलिटी सगळ्यो केल्या। तरी पण हांव अशें म्हणटा ही पयली गोश्ट न्ही, फंडपेटी देवस्थानची फोडपाची ही दुर्दैवान दुसरी गोश्ट घटना घडटा। आमकां ह्या गोश्टीची भयंकर खंत जाता आणि हांव सरकारी पोलीस यंत्रणेक अशी रिक्वेस्ट करता की विदीन 48 hours 48 तासांत ही इन्व्हेस्टिगेशन कितें तें कंप्लीट करून चोराक तेंच्यांनी गजाआड करपाक जाय। आणि शासनाक सुद्दां आमी अशें सांगता की प्रत्येक बाबतींत, कारण ब्रह्मदेव देवस्थान एक जागृत देवस्थान, संपूर्ण भारतांत अशें एक देवस्थान अशें ना की ब्रह्मदेवचें देवस्थान अशें ना, राजस्थान वगैरे पुष्कर म्हणटा की बारीकशी मूर्ती देवस्थान आसा, पण ह्या जागृत देवस्थान जर अशी घटना परत परत घडपाक लागली जाल्यार ही दुर्दैवाची बाब आसा। आणि आमी सगळे देवस्थान समिती आणि सगळे ग्रामस्थ ह्या जर 48 तासांनी एका ह्या चोरट्याक पकडलो ना, पैसे कितले व्हेले काय व्हेलो तो प्रश्न ना, पण ही घटना परत परत घडूंक जायना। आणि जर 48 तासांनी ह्या चोराक धरलो ना, पोलीस यंत्रणेन जर धरलो ना जाल्यार सगळे आमी समिती आणि ग्रामस्थ ह्या गोष्टीची गंभीरतेन आमकां विशय हाताळचो पडटलो। आणि तरी आनी एक विनंती करता की सरकारी खास करून पोलीस यंत्रणेक आमी अपेक्षा करता की 48 तासांनी ह्या चोराक पकडून हांगा देवस्थानात हाडूंक जाय। धन्यवाद। नमस्कार, माझे नाव महेंद्र गाडगे, हांव श्री ब्रह्मदेव देवस्थान सेवा समितीचो सेक्रेटरी म्हणून हांगा काम करता। म्हाका सकाळी हांगा आमचे क्लीन करता रामदास भाऊ, तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की अरे फंडपेटी हे जाला म्हणून फोडला म्हणून कोण तरी। आता ह्या घटनास्थळी पोलीस येयल्ले आसा, पोलिसांक जी कितें मदत जाय ती देवस्थान सेवा समिती तर्फे आमी करतले आणि तांकां जे पुरावे लागतले, म्हटल्यार चोरा मेरेन पावपाक तांकां जे पुरावे लागतले तितले पुरावे आमी तांकां दितले आणि ते म्हाका दिसता चोरा फुडें बेगीनूच पावतले। आमी तांकां 48 तासाची मुदत दिता की तेंच्यांनी जे काम केलां तेका भितर उडोवपाचें आणि तांकां जाय ते सहकार्य करपाक सेवा समिती तशेंच आमचे ब्रह्मकर्मईचे ग्रामस्थ जे आसा ते तांकां सहकार्य करतात।